नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पीडब्ल्यूडीचे 37% उदकाचेर ना एणावळ वता गळटेक। मंत्री ढवळीकार म्हणटा वर्सभरात 10% गळटी जातली उणी। आदले मंत्र्याच्या कारभाराचेर फोग। मुरगांव पर्वरे उदक ना म्हणून आमदारांचो आवाज। मुख्यमंत्री म्हणटा वर्स सोंपचे पयलीं मायनिंग सुरू करपाचो विचार। मात मायनिंग वाठारांतल्या लोकांनी मायनिंगाचेर पातयेन रावचे न्हय। 100 ट्रकवाल्यांक दिली पॅकेजीची लेटरां। गुन्यांवकारी आनी आकांतवादा संबंध आशिल्ल्या 20 जाणांचे फोन टॅप। राजकारण्यांचे न्हय, पर्रीकार म्हणटा बेकायदेशीर टॅपिंग चल्लां जाल्यार खबर ना। विरोधकांक दिसता फोन टॅपिंगाचो भय। मडगांवचो शिगमो करतली सरकाराची दामू नायक समितीच। मात मडगांव शिगमोत्सव समितीचे नांव वापरूंक मेळचे ना। हायकोर्टात निकाल। गिरीशाची मडगांव शिगमोत्सव समिती करतल्यो हेर कार्यावळी। लोकांनी आवाज केल्ल्यान म्हाड्डोळच्या गौतम नायकाचे मेडल संघटनेन दिले परत। कराटे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यान मेडल व्हरपा फाटलो हेत दवरलो लिपोवन। जामावले दामबाबाचो गुलाल मोठ्या दबाज्यान। दामबाबाच्या देवळाचो पुराय वाठार नालो गुलालाच्या रंगान। मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेचे शती महोत्सवी वर्सा पळयात दामबाबाचो गुलालोत्सव। खबरो विस्तारान। पीडब्ल्यूडीचे उदका पुरवणेंतले 37% उदकाचेर एणावळ येना वा तें गळटेक वता। फुडल्या वर्सभरात वेगवेगळे प्रकल्प चालीक लावन 10% गळटी उणें करतलो अशें उतर पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिला। वर्स 2006 उपरांत पीडब्ल्यूडीचे प्रकल्प फुडेंच गेले नात अशेंय ढवळीकारान सांगलें। सरकार 24 वरां उदक दिवपाच्यो खबरी करता, मात मुरगांव पर्वरे सारकेल्या वाठारांत लोकांक दिसाचे दीस उदक मेळना म्हूण माविन आनी रोहन खंवटेन प्रस्न काडिल्लो। पीडब्ल्यूडींतले कोंतादाचे स्कॅमाची चवकशी माविनान मागली। पिवपाचें उदक हेजो डिफिकल्टी सगळ्या लोकांक आसा। प्रत्येक पाटी आमकां फक्त आश्वासनां मेळटा। टोटल उदक आमचें जें गोंयचें आमी जें सप्लाय करता उदक तें 538 MLD जाता। जवळ जवळ 37.5% हे नॉन रेव्हेन्यू उदक आसा। आतां नॉन रेव्हेन्यू उदक म्हटल्या नंतर खंय तरी एक चोरता किंवा खंय तरी लीक जाता। हाजेर आमी बंधन हाडपाचें ठरयलां। 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एट म्हैसाळ 48 crores। तुका सांगपाक वायट दिसता म्हाका। 2003-2004 हो प्रोजेक्ट हांवें चालू केल्लो तेन्ना कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज 22 crores। AFC क्लियरन्सा फायल दिल्ली। त्यानंतर 2005-2006 वेन ऑपोजिशन लीडर वॉज द चीफ मिनिस्टर तेन्ना हांवें हो प्रोजेक्ट मुखार व्हेलो। ह्या 2010 पर्यंत 4 वर्सां हो प्रोजेक्ट मुखार वचूना आनी 22 कोटीचो प्रोजेक्ट 48 कोटीचेर पावलो। AFC क्लियरन्स ह्या प्रोजेक्टाक 2010 दिलें आनी टेंडर शेवट पयलीं काडलें कितें खबर आसा? पायपलायन घालपाचें। प्रोजेक्ट पयलीं जाय काय पायपलायन पयलीं जाय? इन NRW engineers have been selected from amongst the PHE division best engineers to constitute the following team. Team number 1, current situation investigation. Team number 2, planning conference term NRW reduction plan. Team number 3, pilot project team for Salaulim. Team number 4, pilot project area team for OPA. Team 5, pilot project area team for Asnoda. And if this team works well, in another 1 year, we can save almost 56 MLD water. म्हणजे 10%, only 10%. Out of 35. Out of 37% wastage. I cannot say it is a wastage, it is NRW. You are going to be part of the scandal if you don't take any, I'm making a charge.
because you are unable to take action, because previously you were also PWD minister and you are unable to take because all of you are hand in glove. I am making a charge, otherwise promise me action against the wrongdoings. You will take action against the people. वर्ष सोंपचे पयलीं खणी सुरू करपाचो विचार चल्ला. सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची वाट पळयता. ते पयलीं शक्य जाल्यार डंप उखलपाचो विचारूय चल्ला अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हळां. मायनिंग वाठारांतल्या लोकांनी आतां मायनिंगाचेर पातयेन रावचें न्हय, शेतां भाटां सारकिल्या हेर गजालींनी लक्ष घालपाक सुरवात करची अशेंय ताणें म्हळां. मंगळारा ट्रकवाल्यांक पॅकेजीची सँक्शन पत्रां दितना तो उलयतालो. पयल्या 100 ट्रकवाल्यांक PACच्या हॉलांत ही लॅटरां दिलीं. मुख्य विशय जाल्लो जो आसा तो म्हणजे मायन चालू करप. ताचे खातीर म्हाका दिसता ह्या वर्सान केन्ना ना केन्ना तरी चालू करून घेवप अशें आमचें टार्गेट आसा. आमी रावल्या सुप्रीम कोर्टाचे नवीन पॅनल बसतले कोर्टाचे आनी मागीर गोंयची केस इमिजिएटली घेतली. बाकीच्यो केसी जाल्यो, आतां गोंयची केस इमिजिएटली आहा. मागीर एप्रील एंडाक बी केन्ना तरी गोंयची केस हाका हियरिंगाक घेतली. आनी म्हजी अपेक्षा आहा की ह्या वर्सान केन्ना ना केन्ना तरी जातली सुरवात. आमचो प्रयत्न आसा डंप जमता जाल्यार पयलीं सुरू करपाचें. पण एक गोष्ट लक्षात धरा की मायनीचेर परमनंट डिपेंडन्स आनी सारके म्हणजे सगळं आंग सोडून म्हणटा अशें डिपेंडन्स हळूहळू करून आमकां कमी करचे पडटले. दुसरे उद्योग करूंक जाय. कोणाच्यो जमनी आसा जाल्यार त्यो सारक्यो लायात. भरपूर गव्हर्मेंट दिता. कोणाचो धंदो आसा, कोणाक इंट्रस्ट आसा डेरी, आनी डेरीन आतां लचपाची गरज ना. समजा एक ओनरा कडेन एक ट्रक आसता जाल्यार 8,000 रुपया लागता. त्याच ओनरा कडेन समज 2 ट्रक आसा जाल्यार ताका 12,000 रुपया मेळटले. आनी वयले जे पळय ट्रक आसा तांकां ही पॅकेज लागना. पॅकेजीचे स्वरूप कशें आसा की ऑक्टोबर 2012 साल ही पॅकेज मेळटली. आज जे डिस्ट्रिब्युशन करता तो इन्स्टॉलमेंट जो पळय आसा तो 5 म्हयन्याचो. उरलेले जे पयशे आसा एरियाज ते विदीन 90 डेज मेळटले. 10 महिने ट्रक चलूंक ना. 10 महिने आमी टॅक्स जो आसा हो आमचो गव्हर्मेंटा कडेन तसोच पडून आसा. तर ते आमी रिक्वेस्ट केली आसा की तो फुडल्या 10 महिन्या खातीर फुडें दिवचो. रोड टॅक्साचे ऑलरेडी बजेटान आयला. फुडल्या म्हाका एक 8-10 दिसां भितर ताचे योग्य प्रकारे तुमकां कळटले. कारण ताका नोटिफिकेशन आमी धाडचें पडटा. 4-5 दीस लायनीन सुटयो आयल्यो. त्यामुळे आमकां ते आठवडोभर गेलो कांय करपाक आयलें ना. चालू आसा ही प्रक्रिया. मे बी अनदर एक विका भितर ते नोटिफिकेशन येतलें. रोल ओवर करप म्हणटा तशें ते पळयतात. लिगल ऑप्शन ते पळयतात. बजेटान हांवें घोशीत केल्लें आसा. गोंयचे 20 जाणांचे फोन कायदेशीर पद्दतीन सध्या टॅप जातात. ते चडशे गुन्यांवकारी आनी आकांतवादी गजाली कडेन संबंद आशिल्ल्यांचे. एकाय राजकारण्याचो फोन टॅप जाल्लो ना अशें गृहमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत स्पश्ट केलें. एखादी खाजगी एजन्सी चोरयां अशें फोन टॅप करता आसत जाल्यार सरकाराक तशें कांयच खबर ना. कोणाकूच लक्षांत आयल्यार पुलिसांक म्हायती दिवची, सरकार चवकशी करतलो अशेंय पर्रीकारान सांगलें. जेनिफर मोन्सेरात आनी विजय सरदेसायान बेकायदेशीर फोन टॅपिंगाची भिरांत उक्तावन प्रश्न काडिल्लो. 20 mobiles and landlines have been directed for tapping from March 2012. I would like to know on what grounds have these mobiles and landlines been tapped. Under Section 5(2) of the Indian Telegraph Act, it permits interception or tapping only during an occurrence of public emergency or in the interest of public safety. So do these 20 mobiles or landlines fall within that category? Yes, all. No political. So I would like to know whether any of us are involved in this. No, all are related with crime where either rape was committed, murder was suspected, drug was, or terrorist, mostly are terrorist linked. आम्ही आता मागतात तुमकां, we are just going aside to what she has said. Unauthorized agencies, ज्यो सरकारान आनी त्यो 20 DGPन दिल्ल्यो त्यो सोडून आनी अश्यो कोण आहा आनी तूं जर आसा जाल्यार ते कोण करतात, whether you have taken pains to find out or whether these private operators are routinely doing the thing what Amrinder Singh is saying. पहिली गजाल सांगता कोण अनऑथोरायज करता जर तूं आनी ते लक्षान आयले जाल्यार वील क्रॅक डावन बिकॉज this is not permitted. It is a very serious breach of privacy. You cannot peep into others' telephone. And I strongly believe that that cannot be done. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.